नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या मतदार राजा ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंय विधानसभेची वेंचणूक 2017 वर्सा जावपाची आसा. ती अजून कांय जाहीर जावंक ना. केन्ना घेतले, खंयच्या म्हयन्यान घेतले तें थारोवंक ना. तारीखूय अजून निश्चित जावंक ना. पूण पळोवंक गेल्यार सगळे कडेन वेंचणुकेचे तयारेक लागल्यात. पक्ष नेटान कामाक लागल्या. ग्राम पातळीर म्हणजे गांवगिऱ्या वाठारांनी सुद्दां लोक आपापली तयारी करपाक लागल्यात. खूब कडेन नवे इच्छूक आसात, जावं पयलींचे जे विद्यमान आमदार आसात ते आपलें आपलें कार्य सुरू करतात. आमी आज काणकोणा पावल्या. काणकोणकारांचो सगळ्यांचो परतो हांव तुमकां येवकार दितां. काणकोणा आयज हांगा आमकां जे प्रतिनिधी मेळ्ळ्यात, उलोवपाक वांटेकार जाल्यात मतदार राजा कार्यावळीत, तातूंत वेगवेगळ्या समाजांतले लोक आसात. निवृत्त शिक्षक आसात, पत्रकार आसात, एक दोन आजी माजी विद्यमान सरपंच आसात. त्या भायर सोशल वर्कर म्हणजे सामाजीक वावुरपी आसात आनी मतदारूय आसात. हांव तुमकां परतून सगळ्यांक एक फावट येवकार दितां. आयच्या कार्यावळीचें आमी चित्र तुमकां स्पश्ट केलां की आमी 2017 वर्सा जी वेंचणूक जावपाची आसा ताची तयारी तुमच्या काणकोणा मतदारसंघान कशी चल्ल्या हे विशीं उलयतले. तुमचो जो आमदार आसा त्या आमदारान कितें जें काम केलां ताजे बद्दल तुमी म्हायती दितले, जावं कितें जावं ना हेंय तुमी दाखोवन दितले आनी हाजेर भासाभास करून ही आमची कार्यावळ एक वर चलतली. सुरू करचे पयलीं काणकोण हो एक विशिश्ट मतदारसंघ अशा खातीर म्हणटा हांव की जालां कितें की पयलीं 2007 पर्यंत काणकोण आनी पैंगिणी अशे दोन मतदारसंघ आशिल्ले. सो 2012 वर्सा रमेश तवडकर भाजपासून निवडून आयलो. त्या वर्सा एकूण मतदार आशिल्ले 31,822. रमेश तवडकराक मेळ्ळी 14,328 मतां, म्हणजे ताणें 53.89% मतां वांटो घेतलो. आनी ताचे फाटोफाट रनर अप म्हणजे जो ताचे लागींच्या लागीं हारलो तो इजिदोर फेर्नांडीस, जो रावलो काँग्रेसीक, आनी ताका मेळिल्ली 11,624 मतां, 43.72%. आनी तिसरो आनी एक उमेदवार आशिल्लो तेन्ना ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसीचो सपनीश देसाय, ताका मेळिल्ली 637 मतां आनी ताजें डिपॉझिटूय तेन्ना जप्त जाल्लें. हें जालें 2012 वर्सा पयलींची गजाल. रमेश तवडकर हो तुमचो आमदार, आतां मंत्री आसा भाजपा मंत्रिमंडळान. 2007 वर्सा काणकोण आनी पैंगीण हे दोन मतदारसंघ आसतना रमेश तवडकर पैंगिणींतल्यान जिखून आयिल्लो 6,110 मतां घेवन, आनी काँग्रेसी वतीन रावल्लो परतोय इजिदोर फेर्नांडीस, ताका मेळिल्ली 5,899 मतां. तेन्ना तवडकर फक्त 211 मतांनी निवडून आयिल्लो. 2002 पैंगिणीन एक विशिश्ट घटना घडली. इजिदोर काँग्रेसीचेर जिखून आयिल्लो. 2004 ताणें राजिनामो दिलो आनी तो भाजपाच्या तिकेटीचेर उबो रावन परतो काणकोणकारांनी म्हणजे पैंगीणकारांनी ताका निवडून दिलो. आनी रोखडोच 2005 वर्सा ताणें परतो जिखून आयिल्लो आसतना ताणें राजिनामो दिवन तो परतो काँग्रेसीच्या वतीन उबो रावलो 2005 वर्सा. आनी तेन्ना ताका रमेश तवडकरा कडच्यान हार घेवची पडली. तर आतां आमी आमचें सत्र उक्तें करुया. आयज आमी काणकोणा हांगा एक ल्हानशा सभाघरांत बसल्यात. वेंचणुकेची गरमी जाता काय आमकां फॅन स्लो करचे पडल्या तें हांव नकळो, पूण इतल्यान म्हाका तरी गरमी जावपाक लागल्या. हांव अजीत पैंगीणकार, काणकोण पत्रकार संघाचो अध्यक्ष. फाटलीं 40 वर्सां हांव काणकोणाक पत्रकारितेच्या मळार काम करतां. 2017ची वेंचणूक लागीं पावला. सगळेच पक्ष आपापल्या परीन कामाक लागल्यात. अशे वेळार काणकोणाक नेमको कोण उमेदवार खंयच्या पक्षाचेर निवडून हाका वेंचणुकीक उबो रावतलो हें चित्र अजून स्पश्ट जालें ना. काणकोणाक एकूण मतदार जे 2015 पर्यंतचे आसात, 16 पर्यंतचे आसात, ते 32,944 मतदार आसात. ह्या मतदारांचो जेन्ना आमी विचार करता तेन्ना त्या मतदारां मदें बायलांची मतदार संख्या चड आसा. पैंगीण आनी काणकोण ह्या दोन मतदारसंघाचो जर विचार केलो जायत जाल्यार आतांची जे आमचे आमदार आनी क्रीडा मंत्री जे आसात तांणी जवळ जवळ 12 वर्सां ह्या मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व केल्लें आसा. एकंदर जर ह्या 77 पासूनच हांव विचार करता, पयलींच करना, आमच्या 1962 ते आतां पर्यंत आमकां पयलीं उपसभापती पद मेळ्ळें मंजू गांवकाराच्या रुपान.
ताजे नंतर आमदार जरी संजय बांदेकर आमचो वासुपाई गांवकर जरी पयलो आशिल्लो जाल्यार पयलें मंत्रीपद मेळ्ळें तें आमकां संजय बांदेकराच्या रुपान आनी ताजे नंतर मंत्रीपद मेळ्ळें जगदीश आचार्य मंत्री जालो इजदोर फर्नांडीसय मंत्रीपद मेळ्ळें ताका आनी खऱ्या अर्थान मंत्रीपद जें मेळ्ळें तें विद्यमान जे आतांचे आमचे रमेश तवडकर आसात तांकां मेळ्ळें. एकंदर जर पळयलें जायत आमी ह्या कालावधीक खुबशीं विकासाची कामां जाल्यात. वासुपाई गांवकराच्या कालावधीक आमी जे आतां प्रशासकीय बिल्डींग म्हणा कोर्टाची बिल्डींग म्हणा नवोदय म्हणा किंवा हेर ज्यो बारीक बारीक गजाली जाल्यो त्यो जाल्यो. चावडेवेलो गायतोंडे मैदान म्हणा देवाबाग मैदान म्हणा आमचे चापोलीची डॅम ह्यो गजाल्यो संजय बांदेकराच्या कालावधीक जाल्यो. उपरांत आमच्या रमेश तवडकराच्या कालावधीक तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार दोळ्यांक भरपा सारकी काम जाल्ली ना. जालें तांणी एक म्हत्वाची गजाल केली म्हणटा ती तांणी ताजे म्हत्वाची खातें आशिल्ली कृशी खातें म्हणा आमचे क्रिडा खातें म्हणा ही खातीं ताजे कडेन आशिल्लीं. तांणी अत्यंत बरी गजाल केली म्हणटा ती आमच्या काणकोणाक भुमिगत वीज वाहिनी जी व्हेली ती तांणी एक तागे युनीक एक हें म्हणपा जाय जें शक्यच नाशिल्लें तें एक तांणी गजाल केली. आनी कृशी खातीं जें आसा त्या कृशी खात्याक तांणी एक नवी चालन दिवपाचें काम केलें. हें कोणूच नाकारूंक शकना. परंतु क्रिडा मंत्री ह्या नात्यान जर पळोवपाक गेले जायत क्रिडा मंत्री म्हणून जेन्ना ते काम करतात तेन्ना हो होम ग्रावंड म्हणटाले हो मतदारसंघ ज्या पद्दतीन तांणी डेवलप करपाक जाय आशिल्लो तो ताजे कडच्यान जालो ना अशें दिसता. कारण खंयचेय जर आमचे प्रोजेक्ट जर पळयले जायत जाल्यार देवाबाग ग्रावंड म्हणा किंवा चावडेवेले गायतोंडे मैदान म्हणा त्या वेळार संजय बांदेकरान ती जमीन एक्वायर केली आनी ते प्रोजेक्ट केले. ह्या कालावधीक जमीन एक्वायर करपाची खंयचेंच काम जाल्लें ना. ताका लागून नवीन प्रोजेक्ट दोळ्यां भरपा सारके तांणी हेर कामां खूब केलीं म्हळ्यार विकासाची दृश्टीन लोकांक सवलती दिवपाच्यो. आनी खंयचोय आमदार जो आसा आज अन्न वस्त्र निवारा ह्यो 3 म्हत्वाची गजाली आसात. अन्न वस्त्र निवारा आमदार दिवूं शकता. म्हत्वाची गजाल म्हणजे युवकांक नोकऱ्यो रोजगाराची ज्यो संदी उपलब्ध करपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो ह्या कालावधीक तितले प्रमाणाक जाल्ली ना. आनी युवकांक जर आमी म्हणटात मोबायल आनी इंटरनेटा लागून युवकांचे कुटुंबा कडेन पळोवपाचे कडेन दुर्लक्ष जाला ते ताजे कडेनच खेळटात. तांकां मैदानार जर हाडपा जाय आशिल्लें जाल्यार हांगा मोठ्या प्रमाणात क्रिडांगणाची सोय जावपाक जाय आशिल्ली आनी क्रिडा मंत्र्याक ती शक्य आशिल्लें तें जालें ना. हांव दिलीप केंकरे माजी उपनगराध्यक्ष. हांव सांगपाक सोदता म्हणल्यार राजकारणा बद्दल म्हणल्यार इंडियेक असो एक कायदो ना की खंयचे खंय वचून कोण रावचें खंय रावलें थंय वोटींग करचें. वोटींग ज्या जाग्यार रावता ते वोटींग करतात अशें खबर आसा म्हाका. त्या प्रमाणे आमकां गोंयांत तरी एक भयंकर लुकसाण येता. खंयचे म्हणल्यार आमकां नियरस्ट म्हणटा आमचो कारवार म्हळ्यार कर्नाटक स्टेट आनी काणकोणच्यान म्हाका दिसता गोंयांक चडशें जाता. आतां हांव एक नगराध्यक्ष आशिल्लो म्हाका ह्या स्थानीक लोकांनी निवडून दिल्लो. हांव 5 वर्स कावन्सिलर म्हणून आशिल्लो म्युन्सिपालिटीचो. आनी सांगपा म्हळ्यार त्या टायमाचेर हांव एक कितें तरी बरें करतलो तावडेर म्हण आयिल्लो आनी खूब हांवें काम केलां आनी ती लोकांक खबर आसा. चावडे राज्य लोक पेवर्सावयल्यान भोंवता ते पेवर्स दिलीप केंकऱ्यानूच घालून घेतलात आनी खुबशें काम केल्लें आसात. म्हणजे कोट्यांनी रुपया काम ते अर्जगोड पडले आसात. पण तेन्ना हांव सगळीं काम करूंक शकलो ना. हाजें कारण म्हणल्यार की विजयपय खोत तो BJP आशिल्लो आनी सरकार काँग्रेसी आशिल्लो. म्हणटकीर त्या हाजेर आमचें काम करूंक शकलो. जेन्ना काम करून लास्ट कितें केलें आनी परत तेन्ना कितें आशिल्लें की स्थानीक लोकांक म्हाका निवडून दितलो म्हूण गेलो. पूण आतां सद्या नगरसेवक जो घडयतलो जावं आमदार घडयतलो जाल्यार गोंयचे लोक घडयना. ते कर्नाटकी लोक जे आसात तांकां कसले आभिशां धमकी जावं पयलीं येतना ते बाबा आमकां रेशन कार्डार नांव घालून दी म्हणटात मागीर वोटींग कार्ड करून दी म्हणटात आनी ते हांगा किंग जावन बसला. आनी डिसिजन मेकर ते आसतात आवटसायडर जे कर्नाटक वाल चडान चड गोंयभर ते पंचायती एरिया कमी आसता पूण सिटी एरियेक चड आसता असो म्हजो अनुभव. आनी ते घडयतात बाबा बरो एक कावन्सिलर कोण घडयतलो जावं आमदार घडयतो म्हणलें तें शक्य स्थानीक लोकांक जायना आनी ते तांचे कडेन आमकां येता. आनी ताजे नंतर जे BJP म्हण आतां एक सरकार हांव एक BJP मनीस आशिल्लो पण ते सरकार जातकर हे BJPन लोकांक दुर्लक्ष आमचे सर कार्यकर्ता 22 ते 25 वर्सां कार्य केल्ले. आतां येवन आमदार जाले कावन्सिलर जाले कोणाक कितें जालें पूण ताजे पयलीं काम केलें त्या लोकांक साठी काडला आनी काम करनाशिल्ल्यांक आनी आपले सत्ते प्रमाणे ते सत्ते कडेन शाणपण चल्लां ह्या प्रमाणे तांगे हुकुमशाही चल्ला आनी डेवलपमेंट हो झिरो जाल्लो आसा. झिरो काणकोणा म्हाका तर झिरो दिसता की खूब कडेन आमकां स्टोन दीस पडटात. ते स्टोन दिसप म्हणजे एक घरा लायसन घेतलें पूण वर्सा भितर कितें रिन्युअल करची पडटा पूण तांकां रिन्युअल कांय करची पडना. फक्त लोकांक हे रिन्युअलाक नासतना स्टोन प्रभाव मेळटात. म्हणजे आतां म्हाका दिसता अशें म्हणणें की जेन्ना एक प्रतिनिधी निवडून दिल्लो आसता थळाव्या संस्थानाचो म्हणजे म्युन्सिपालिटीचो पंचायतीचो ताका गांवा खातीर कार्य करपाक जर आमदार विरोधी पक्षांतलो आसलो ते कामां जायना अशें तुजें म्हणणें आसा. आनी सध्या तूं दुसरें अशें म्हणटा की काणकोणान
सध्याच्या विद्यमान आमदारान जो मंत्री आसा हय. तो कांयच काम करूं ना अशें तुजें काम म्हणणें. कर- ताका दिसतलें पूण म्हाका दिसपा ना की आमी जें केल्लें की सरकार हाडून आमचे कामां जातलीं दिसलें आमकां तें तरी आतां आमकां लोकांक दाखोवपा मेळटा. लोक आमकां आसतात आनी तुंय तर तातूंत बरोबर ना अशें बरें म्हणून म्हाका कित्याक पयस पडयता हें म्हाकाय खबर ना. माझे नाव रमाकांत नायक गांवकर, एक चेअरपर्सन काणकोण म्युन्सिपालिटी. गेल्या त्या इलेक्शनाक हांवें मिनिस्टरा खातीर भरपूर काम केलें. कित्याक आमदार निवडून हाडपाक केन्ना चेअरपर्सनूय हांव आसलो. कित्याक काणकोणचें एक डेवलपमेंट जातलें अशें म्हाका दिसतालें. पूण म्युन्सिपालिटी चावडी म्हणटा ती एक हार्ट ऑफ सिटी काणकोणची आनी तें डेवलपमेंट करता जाल्यार म्युन्सिपालिटीच्यानूच करपा जाय आनी ताका मंत्र्यालय हात उरपा जाय आसलो. आनी आमी जवळ जवळ म्हाका दिसता 25 तरी मिटींग घेयल्यो म्युन्सिपालिटीच्यो, कावन्सील मिटींग्यो. एक तरी कावन्सील मिटींगेक तो एटेंड जाल्लो ना. आपयल्या आमी नोटीस धाडटा ताका. एकूय कावन्सील मिटींगेक एटेंड जाल्लो ना. केन्नाय आपयल्या पासून तें आसा रे तें मागीर पळोवया म्हणप म्हाका. बाकी कडेन हांव आख्ख्या गोंयांत दिसता म्हाका खंयचोच आमदार म्युन्सिपालिटी मिटींगेक वचना आसतना रावना. आज कुरचोड्या सारक्या पळयल्यार 17 करोड जावं 20 करोडाचें काम सिटींत जाता. तुमी पळयलें आसतलें. आनी काणकोण म्युन्सिपालिटी एरियेक कसलेंच काम जाल्लें ना. तुका जर काम करपाची उमेद आसली तर तूं केन्नाय मिटींगेक येता आसलो. बाबा तूं अमकें काम जावपा जाय प्रपोज करता आसलो. आमी बसून रवींद्र भवन जाता तेन्ना तुका एनओसी दिली. कित्याक तो जागो स्विमींग पुलार एक्वायर केल्लो बांदेकरान. बांदेकर सप्तगीर रोखडोच तो म्हणपा लागलो थिंग हें करया रवींद्र भवन, मागीर इंडोर स्टेडियम करया म्हणपा लागलो. तुका आमी खंयच्याच कडेन डेवलपमेंटा हाडयलें ना. तुका ज्या ज्या रोखड्या रोखडी दिली आनी आज बसून 5 वर्सां काबार जायत येयली तरी थिंगा कांयच जालें ना. कित्याक काणकोणाक म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटीकच न्हू सगळ्या एका डेवलपमेंटा वचत तर मिनिस्टरान काम झिरो. रमाकांत गांवकर बाबान एक मुद्दो मांडला की एकूय म्युन्सिपालिटीची मिटींग ह्या विद्यमान आमदारान एटेंड करूंक ना, म्हणजे तो बसकेक हजर जावंक ना. जे थळाव्या लोकांचे मुद्दे आसतात ते जर मिटिंगेन जेन्ना चर्चेक येता ते आमदार समजून घेत जाल्यार ताका फुडलीं कामां करपाक बरी पडटलीं अशें ताचें म्हणणें. आमी फुडें या. हांव समीर देसाय, माजी नगराध्यक्ष. जशें दिलीप बाबान सांगलें की विजय खोत ओपोजिशन आसलो. हांव जेन्ना विजय खोत आमदार आसलो तेन्ना हांव नगराध्यक्ष आसलो. विजय खोताक आमी BJPंतल्यान निवडून हाडलो. हे सुगान तें ऑपोजिशनाक पडलो आनी काम करपाची पद्दत बंद पडटा. कित्याक काँग्रेस गोवोरमेंटान दुसरी सरकाराची काम जायना हें हांव मान्य करना. कित्याक आज BJPचे सरकार आसून बाबू कवळेकर आमदार जाता परत. मडकयकराक खंयचो तरी पक्ष उडोवपाक सोदता. आनी काणकोणाक अशें ना की कामां ही लोकांनी कितली मोठी उरता ती कोणाक खबर आसा व्हडली न्हू. लोकांनी कसली तरी कामां एक जॉबाची कामां तें वचून फक्त एक मंत्र्याक सांगपाचें काम आसता. हें हांवें दोळ्या मुखाल्ल्यान पळयलां की हांव 5 वर्सां 10 वर्सां विजय खोता बरोबर काम केलां. तो एक निस्वार्थी मनीस, लोकांनी कोणालें ऑपोजिशनाक पाड करपी न्हू आनी फाटल्यान हें मारपी न्हू. तरी आसतना काणकोणकारांनी ताका परत निवडून दिलो 5 वर्सांनी. जेन्ना आमी परत हांव नगराध्यक्ष आसलो तेन्ना परत निवडून दिलो. तोय बी खंयच्याच मिटिंगेक काणकोणच्या म्युन्सिपालिटीच्या मिटिंगेक एकूय मिटिंगेक तेणी एटेंड केला. जेन्ना तेगेले आमी कावन्सील आसलें तेणी खंयची रिकॉर्ड काडून पळोवचो की काणकोणाक खंयचोय आमदारान खंयच्याच मिटिंगेक एटेंड जालो. हांव श्याम देसाय, माजी नगराध्यक्ष आनी विद्यमान नगरसेवक. हांव समीर देसायान जो माजी आमदार विजय पै खोताचेर जो आरोप केला, कितें काय म्हळ्यार तो खंयच्याय मिटिंगेक एटेंड जाल्ला म्हण. समीर देसाय आनी हांव जेन्ना बरोबर कावन्सिलां आसले तेन्ना 2-3दां विजय पै खोतान काणकोण म्युन्सिपालिटीची मिटींग एटेंड केल्ली आसा. हाजी साक्ष हांव आसा. आनी आतांचें आतां विशय आमचो आसा की काणकोणचे फुडले आनी आतां मेरेन जो आमदार आसा ताणें कितें केलें तें. काणकोण तशें पळोवपाक गेल्यार कसलोच असो विकास काम जाल्ली ना. एज अ कावन्सील म्हण आनी विजय खोत ओपोजिशनाक आसलो तरी जेन्ना हांव चेअरपर्सन आसलो तेन्ना आमी विजय खोताक बरोबर घेवन दिगंबर कामत CM आमी जे डेवलपमेंट वर्क काणकोण चावडेर सिटी केलें ब्युटिफिकेशन 3 crores 27 lakhs आमकां तेन्ना सँक्शन करून दिलें. आतां जें भव्य दिव्य अशें भाजी मार्केट जाल्लें आसा तें हांव नगराध्यक्ष आसलो आनी विजय पै खोत तेन्ना आमदार आशिल्ले. विरोधां आसले तरी पूण आमी एक फाटीं लागून ती काम करून घेतली. दुसरें म्हणल्यार आमच्या ख्रिश्चन भावाचें जें क्रिमोटेरियम आसा तो तांणी करून घेतले. आनी आतां ह्या 5 वर्सां जर पळोवन गेल्यार आमी BJPचेच. हांव रमा, आमचे शांताजी सर, आमी BJPचे कार्यकर्ते आनी आमदार हाडपाक आमी बी सगळ्यां बरोबर सामकें मोठ्या हिरिरीन ग्रासरूट लेवलार आमी काम केल्लें. आतां आमी सरकाराच्या विरुद्ध ना जावं
काणकोणच्या आमदाराचेर जावं मंत्र्याचेर आमी विरोध ना, पूण लोकल जी लिडरशीप आहा, लोकल जे हें आसा तांणी आमकां सायडलायन केल्लें आसा. कित्याक आमकां तळमळ आसा की आमचें काणकोण डेवलप जावचें, आमचें काणकोण सुदारचें. अंडरग्रावंड केबल केली हेजो अर्थ कितें डेवलपमेंट जालो अशें न्ही. अंडरग्रावंड केबलींग करून आमच्या म्युन्सिपाल्टीच्यो जायत्यो अश्यो हें आसा त्यो तेमी डॅमेज केल्ल्यो आसा. खरें म्हणल्यार अंडरग्रावंड केबलींग करता आसतना प्रत्येक कन्सर्न जे डिपार्टमेंट आसा तेंची प्रॉपर्टी डॅमेज करता आसतना पयशे डेपोजीट करचे आसतात. आमी प्रत्येक वेळार त्या कन्सर्न नाका आमचो CO जावं डेप्युटी कलेक्टराक आमचे मिटिंगेर रिझोल्युशन घेतलें, बाबा त्या मनशाचेर तुमी तांकां आपोवन हाडून परत ती डेपोजीट करून ते पयशे आमी परत रिपेर करपा जाय तें वर्क. टील डेट आमची ती काम जाली ना. आमदारांनी ह्या कामाक लक्ष घालूंक जाय. आमी केन्नाय ताका तो आयलो आनी आमी तागेलें कितें सांगलें आयकल्लें आज मेरेन जालें ना. स्टील आमी BJP आसा, BJPचे आमी हितचिंतक आनी पूण आमकां डावळून खंयचे जे आमी कितें आमी काम करपाक हिरिरीन हें करपाचें, आमकां कामी जावपा जाय लोकांची, ह्याक लागून आमी धडपडपी मनीस. आमकां सायडलायन करून आतां भलत्योच व्यक्ती हें करतात. कितें काम करतलें जाल्यार त्या मनशाक त्या हातूंतली फिल्डांतली नॉलेज उरपाक जाय. हांव म्हणटा आमी सामके परिपक्व न्ही. अशें पयलीं स्टार्टींग एक कोर कमिटी काडली 50 लोकांची जेन्ना आमदार निवडून आयलो आनी आमचे थंय हत्ती पावलाचेर फॉरेस्ट हातूंत 50 लोक काणकोणचे वेगळे भागांतले वेगळे तराचे वेगवेगळे समाजांतले 50 लोकांची कोर कमिटी काडली. आनी आमच्यो ज्यो काणकोणच्यो डिफिकल्टीज आसात, मिन्स काणकोण तालुका काणकोण मतदारसंघ म्हण ज्यो कडेन खंय खंय आमकां डिफिकल्टीज आसात ताजो एक आमी हें करून दिलो. प्रत्येकाक एक डिपार्टमेंट हें करपाक दिल्लें. ताजे नंतर त्या कोर कमिटीची केन्नाय मिटींग जाली ना. आज मेरेन आतां एक 4-5 म्हयने उरलात इलेक्शना वचपाक. बाबा कितें प्रोग्रेस जाला आनी कात प्रोग्रेस जाला. फक्त आमी पेपरार वाचतात हें जालां तें जालां. स्किमी दिला म्हणटात, महिलांक दिलाक आनी हाका दिलात. बाकी वटेन एक वाटेन पयशे आमच्या बल्सांत घातला खरें, दुसरे वाटेन आमचे पयशे काडले आसात. आज नळाचें बील भरपूर वाडलां. ताजे नंतर लायटीचें भरपूर वाडलां. तेंय बी आमी विचार करूंक जाय. आनीक येणारो काळ जो इलेक्शनाचो आसा तो आमी आमचो आमदार असो निवडून दिवपा जाय जो सगळे लोकांक, सगळे जातीक, सगळे जनतेक आनी ओवरऑल काणकोणचो डेवलपमेंट करपाचो एक विजन आसलो मनीस निवडून दिवपा जाय. माझे नाव अजय उर्फ अजित शांताराम लोलयेकर. हांव माजी सरपंच लोलये पंचायत. हांगा जायत्या वक्त्यांनी आपली मतां मांडली, पूण म्हाका दिसता भावी आमदार कसो आसचो आनी आमदार कसो आसचो हेजे बद्दल आमी मतां मांडपा जाय आशिल्लीं. आनीक आमच्या मतदारसंघात डिफिकल्टीज कितें आसात म्हाका दिसता जायत्यो डिफिकल्टीज आहा. हांव कोणाक दोश दिना. हांगा पयलीं म्हळ्यार उदकाचो प्रॉब्लेम आहा, हॉस्पिटल, किडनी हो तर मेजर प्रॉब्लेम. दुसरो आतांच हळू आमच्या काणकोणा भितर ड्रग्स नांवाचो एक महाभयंकर हें भितर सरला राक्षस. तेन्ना हेजेर म्हाका दिसता सरकारान आनी पर्यायान आमच्या आमदारान विचार करचो. हांव एकच सांगूंक सोदतां, आमदार हो रुलिंगा आसचो जावं ऑपोजिशनाक प्रश्न कांय ना. ज्या आंगाक धमक आसा तो कार्यकर्तो जावं आमदार कार्य करूंक शकता. ताका सरकारच जाय अशी ना. सरकार आसल्यार थोडें नेटान काम वता, नाल्यार धमक आशिल्ले प्रॉब्लेम कांय आसना. दुसरें किडनीच्या दुयेंसाचेर तूं उलयलो ताचे पुरतें हांव सीमीत दवरतां की किडनी दुयेंस काणकोणांत चड पातळ्ळां हें अख्ख्या गोंयांक खबर आसा, गोंय प्रशासनाक खबर आसा, भलायकी मंत्र्याक खबर आसा, मुखेलमंत्र्याक खबर आसा. हाचेर तांणी कितें करचें म्हणून तूं एज अ सरपंच कितें केलो जावं तुज्या गांवच्या लोकांक घेवन तुवें कितें केलो हाचे बद्दल कितें सांगूंक शकता? हय, सांगपा म्हळ्यार जायतीं हांगा NGOनी हांव पर्सनली पार्टिसिपेट जालो ना. हांव पयलें मान्य करतां. पूण जायत्या NGO बाकीच्यांनी जेन्ना इवन हॉस्पिटलाच्या वेळार थळावे आमदार आसा जावं मंत्री आसूं ते जावं बाकी डॉक्टर जावं हायर ऑथॉरिटी तेंचे कडेन निवेदनां मोर्चा घेवन गेले. म्हाका दिसता सादारण उपोशणां सुद्दां बशिल्ले आसात, पूण एक्झॅक्टली म्हाका याद जायना. पूण म्हाका दिसता जेन्ना पेपराचेर आवाज उठयता जावं तुमच्या सारक्या मिडिया जेन्ना विचारता आनी मिडिया कडच्यान जेन्ना वता तेन्ना खरोखर गोंयच्या भितर एकच तालुको असो आसा जावं मतदारसंघ जितूंत किडनीचो प्रॉब्लेम आहा. तेन्ना म्हाका दिसता हें सरकारान जास्त लक्ष घालून तेजेर रिसर्च करपा जाय आशिल्लें. हो जो मुद्दो आसा हाजे कडेन सरकारान लक्ष घालचें ह्या खातीर काणकोणकारांनी चड नेट धरपाची गरज आसा. म्हजें नांव शांताजी नायक गांवकर. हांव रिटायर्ड हेडमास्टर आनी सोशल एक्टिविस्ट. हांव मुद्दाम नमूद करता काणकोणांत जी एजिटेशन जाल्यात त्या प्रत्येक एजिटेशनाक हांव आसा. आनी हांव 5 टायम
म्हाजे राजेंद्र देसाय आसा आनी खूब जाण आहात. आमी 5 टायम आमचेर गव्हर्मेंटान केसीस फायल केल्यात, आमी कोर्टाक गेल्यात. पांचय केसी आमची भायर पडली गोश्ट वेगळी. हांगा मुद्दाम नमूद करपाची गोश्ट आमचे अजितान सगळें सांगलें 1977 ते आतां पर्यंत 2012 पर्यंतच्यो ज्यो निवडणुका जाल्यात तातूंतल्यो पयलींच्यो 3 63, 67 आनी 72 ह्यो 3 निवडणुको सोडल्या बाकीच्या सगळ्या निवडणुकींनी म्हाजें पार्टिसिपेशन कार्यकर्तो म्हणून आसत किंवा मतदार म्हणून आसा. तर ह्या 2012च्या निवडणुकी नंतर आमी मोठे ज्या अपेक्षेन भाजपाचें सरकार हाडलें, काणकोणचो आमदाराक मंत्रीपद मेळ्ळें आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की हांगा एक काँग्रेसची विरोधी लाट आशिल्ली, परिवर्तन जावपाक जाय आशिल्लें, तें परिवर्तन जालें. परंतु ज्यो लोकांच्यो अपेक्षा आसल्यो किंवा म्हाजे सारक्या कार्यकर्त्याच्यो ज्यो अपेक्षा आसल्यो त्या अपेक्षाचो पूर्णपणे भंग जाला. इतल्या खातीर म्हणटा की जेन्ना इलेक्शन जाता की ज्यो एक धडाक्यान मिटिंगो घेवपाक सुरवात केल्ली आमच्या मंत्र्यान, तंटा मुक्ती, व्यसन मुक्ती, दूधग्राम आनी अनेक योजना जवळ जवळ 50-60 लोकांक एक कडेन घेवन कार्यकर्ते एक कडेन घेवन मिटींग जाल्या. आतां जितान म्हणलें हांगा हत्तीपाल मिटींग जाली, रेस्ट हावसां मिटींग जाल्यो आनी खूब ठिकाणी त्या पेंटागोना मिटींग जाल्यो. पूण ह्यो मिटिंगो घेवन आतां पर्यंत कांयच निश्पन्न जालें ना. किंबहुना जे ठळकपणे जे कितें एक प्रोजेक्ट जावपाक जाय तें जालें ना. हांव मुद्दाम नमूद करता खुबश्यो गोश्टी जाल्यो. जेन्ना BJPचें सरकार 2002 आयलें तेन्ना विजय पै खोत आमदार आशिल्लो. पूण ज्यो काणकोणच्या लोकांच्यो मुख्य मागण्यो आसल्यो, एक तर चावडेलो बस स्टँड आनी एक हॉस्पिटल, हे दोनी प्रोजेक्ट विदीन 2.5 इयर्सां भितर दोनी प्रोजेक्ट जाले. आनी आज पर्यंत जरी हॉस्पिटल जालें तरी आज पर्यंत त्या हॉस्पिटलांक ज्यो सुविधा रुग्णांक मेळपाक जाय त्यो मेळनात. हांव मुद्दाम नमूद करता जेन्ना विजय पै खोत आनी रमेश तवडकर हे BJPचे आमदार ऑपोजिशन आशिल्ले तेन्ना थंय एक इन्सिडेंट जालो. थंय सगळे कार्यकर्ते एक कडेन जाले, वोटर्स एक कडेन, लोक एक कडेन जाले आनी दोगांय आमदार थंय आसात. त्या ठिकाणी अशा प्रकारची घटना घडली की जो हेल्थ ऑफिसर ही वॉज सपोज टू रिटायर विदीन 6 months, ताजें मॅच सुद्दां बुडोवपाचें काम जालें आनी तें मॅच बुडोवपाचें काम आमच्या आतांच्या मंत्र्यान केलां. मागीर ताका शेवटी ताजें हें प्रेशर येवन वाडोवन ताका मडगांव धाडलो, हॉस्पिटलांत धाडलो. आज तेन्ना जी अवस्था आसली हॉस्पिटलाची त्या अवस्थेंत कितें सुदारणा जालां हें हांगा बसल्यान कोणी सांगचें कितें सुदारणा जाल्या ती. फुडें उलया ताचेर. एक गोश्ट सांगता आनी ज्यो पळय कांय आमच्यो ह्यो योजना आशिल्ल्यो आतां हांगा आवेरतान फुर्तादो काडून जेटी बांदपाचो एक प्रोजेक्ट केलो, ती जेटी जाली ना. रवींद्र भवन तें हांव सांगना कित्याक सगळे सांगतले. अनेकशे गोश्टीचे हें फातर घातले पूण त्यो एकूय गोश्ट आज पर्यंत जाली ना. बरें, तुमी एक मुद्दो मांडलो की विजय खोत आसता मागीर हो आसता. हांगा एक प्रॉब्लम जाला निर्माण. मेन कारण की 2002 जावं 2007 पर्यंत काणकोण आनी पैंगीण 2 मतदारसंघ आशिल्ले. आतां आमी जेन्ना बसल्या 2017चे उलोवपाक की काणकोण मतदारसंघाचे उलया. सो हांव अशें म्हणटा की जेणें आपले विचार म्हणूंक जाय की काणकोणान अजून कितें जावना. तो मागीर तो विजय पै खोत आसूं नाजाल्यार रमेश तवडकर आसूं नाजाल्यार इजिदर आसूं, जे कोणें कांय करूंक ना तें उलया. जे कितें करपाची गरज आसा आनी जशें तुमी म्हणलां उदोळ की आमदार कसो आसचो हें सांगा. आमी काणकोण आनी पैंगीण तो आतां विसरुया आनी फक्त काणकोणाचेच फुडें या. हांव विशांत प्रभू गांवकर, सोशल कार्यकर्तो. आमची दुर्भाग्य अशें की काणकोणा आमकां स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मेळ्ळी पूण काणकोणा एक बरो ग्रावंड ना. आयज आमचे सगळे काणकोणकार क्रिकेट प्रेमी, चडशे युवा वर्ग आनी लोलये आनी पैंगीण पंचायतीक एक आमकां एक बरो भव्य आनी दिव्य असो ग्रावंड आशिल्लो. जेन्ना आमकां स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मेळ्ळी काणकोणकारांक तेन्ना खूब उमेद जाली की येणाऱ्या काळांत आमकां एक बरो हें मेळटलो म्हूण क्रिकेट ग्रावंड. पूण आमच्या तो नशिबान आयले ना अजून. म्हणल्यार जेन्ना आपली गव्हर्मेंट उरता आनी काणकोणकारांक एक बरो मिनिस्ट्री मेळ्ळी तेन्ना खूब उमेद जाली की आमकां एक ग्रावंड मेळचो म्हूण. पूण तांणी केन्नाच ग्रावंडाचेर लक्ष घालें ना. आमी 2-3 फावटी ताजे म्हऱ्यान गेले की आमचे अशें असो प्रॉब्लम आहा, आमकां सर्वीस नाका किंवा आमकां कांय धंदो नाका, एक बरो ग्रावंड उरचो की जेणे करून काणकोणचें नांव रोशन जावचें की काणकोणा बरो व्हडलो ग्रावंड आसा म्हूण. पूण तांणी सदांच सांगप येणाऱ्या काळांत ताचेर विचार करया म्हूण. पूण काळ आमकां गेलो अजून आमकां येना. हाजे फुडें कसो काळ येतलो तो म्हाका कळना. समाजीक वावुरपी आमचे विशाल गांवकार हांणी खेद परगटायला की अजून एक खेळा मंत्री आसून ह्या मतदारसंघान अजून एकूय ग्रावंड जावंक ना. आशा दवरया की तुमची ही अपेक्षा फुडल्या हाका तरी पूर्ण जातली म्हणून. म्हजें नांव राजेंद्र देसाय, माजी नगराध्यक्ष आनी एक रिटायर्ड टिचर. हांव भुरगेपणा सावन हे पॉलिटिक्सां आसा आनीक म्हजे काका 2 फावटी MLA जाले
मागीर संजय बांदेकरा इलेक्शन एजंट, मागीर शाबद गांवकाराचे इलेक्शन एजंट, अशें करून पॉलिटिक्सांकच म्हजी चड लायफ गेल्ली आसा. आनी हांव जे आतां पळयतां तशें अजयान सांगलें तशें की ओपोजिशन म्हणलें लागना, जो आमदार कॅपेबल आसा, कापोस्ताद आहा ज्या आमदाराक खंयच्याय मंत्र्याच्या कॅबिना वचून आपणा मागणी मागपाची, तो आमदार खंयचें काम करूं शकता. आनी ही काम केल्ली पयलें हांवें संजय बांदेकरान, जें ओपोजिशना आसूं रुलिंगा आसूं. आनीक म्हाका सदां खेद दिसता की तवडकर आमचो आमदार जालो, मंत्री जालो, काणकोणा बरी उदरगत करतलो अशें हांव चिंत्तालो. पूण त्या प्रमाणांत जालें ना, की जावपा ती जालें ना. कोणी म्हणटाले खूब जालें म्हूण, पूण जालें ना. की जें घडपा आसलें तें घडलां. आतां हे दोनी ब्रीज क्रेडीट ताका वचना की जेन्ना जमीन एक्वायर केल्यार 16 वर्स जालीं, जें काम रावतालें तें सुरू जालां. सेकेंड, खुबशे फावटी आमची मेन म्हणल्यार नगरपालिका, आनी नगरपालिकेचो डेव्हलपमेंट हो एक पयशाचो आमच्या मंत्र्या कडच्यान जालो ना. तो एखादी म्हणत की नगरपालिका विरोधा आसा, विरोध हो मंत्र्या लागना, ताणें लोकां डेव्हलप करपा आसा, तो नगरसेवकां करपा ना. की काणकोण म्हालाक सादी एग्जाम्पल दिता हांव की गोंयकार म्हणल्यार एक स्वस्तूक जाली, कचऱ्या प्रॉब्लेम्स एटलिस्ट ताणें सोडलो आसा, हांव ताका अभिनंदन करता. त्याच प्रमाणे मंत्र्यान जर कितें लक्ष घालून ती आमची ऑफिसां बिल्डींग बांदपा आसा, जावं चावडेर रस्तो मासरून करपा आसा, हें करपा, हातूंत जर लक्ष घालून काम केलें जाल्यार ताकाय लोक आज क्रेडीट दिता आसले. आतां तागेलें काम पयल्या संत आतां एग्रीकल्चर डेव्हलप केलां अशें हांव मंत्र्याक क्रेडीट दिना. तागेले जे पळय गव्हर्मेंट ऑफिसर आहा तें काम बरे भशेन करतात. ताका लागून ती क्रेडीट एखादी मंत्र्याक. कित्याक हांव एक उदाहरण दिता की पयलीं पंचायत RDAचो डायरेक्टर हेमंत कारापूरकर आसलो, आनी आख्ख्यो पंचायती तेजे अंडर आसल्यो. आनी हांव जेन्ना संजय बांदेकरा बरोबर मिनिस्टरा बरोबर वतालो कॅबिना ह्या त्या चीफ मिनिस्टर, तेन्ना प्रत्येक मनीस ताका डायरेक्टराक दोतोर म्हणून उलो मारतालो. अरे दोतोर ह्या सरपंचाक काम अशें करा उड्या हें कर, आनी ताका एक फावट सांगल्या पुरो जातालो, तो काम करतालो. पूण हें काम करतालो कोण डायरेक्टर, सगळें कितें कोणा हाजें काम आसा ती. तशें आतां आमची काणकोणची जी टीम आसा एग्रीकल्चर एक्टीव आसा, खूब काम केलें. पूण एक म्हाका खेद दिसता की आमची जी नगरपालिका क्षेत्र आहा, आख्खें जो केर आतां तूं ह्या खिडकींतल्यान तूं पयल्या कळटलें पडंग आहा, आख्खें रोयना आसतना हाजे खातीर आमच्या मंत्र्यान कितें केलें हें जाय. कित्याक की सगळ्यांत चड जे हांव होटल म्हणना की लोक हे नगरपालिका क्षेत्र आसा. तुजो एक पॉयंट नोट करतना म्हाका लक्षांत आयलें की हांगा चडशे खूब जाण म्हणजे आतां पर्यंत उलयल्या तातूंत चडशे माजी नगराध्यक्ष नाल्यार नगरसेवक अशे आसा. तुजें म्हणण्यान अशें दिसून आयलें की आपल्याक जावं नगरपालिकेक तो आमदार एकदां आसता तो सपोर्ट करिना. पूण ही वायट एक प्रथा जावन गेल्या की जेन्ना नगरपालिका आसा हांकां लोकांनी गांवच्या निवडून दिल्ले आसता, त्या वाड्यांतल्या जावं त्या शहरांतल्या नगरसेवकाक निवडून दिल्लो आसता, आनी ती एका समाजाची जावं एका पक्षाची आसूंक फावना अशें सगळ्यांचें मत आसूंक जाय. हेजे खातीर तुमी वावर करूंक जाय आनी तुमी म्हणूंक जाय की कोणूय आमदार आसूं आनी खंयच्याय पक्षाचो आसूं की ही नगरपालिका जी आसा, जे नगरसेवक आसा ते आमी एकठांय आसा आनी त्या आमदारान आमकां सपोर्ट करूंकूच जाय. पूण जाता कितें की तुमी थंय तुमच्या भितरूच गट आसता, केन्ना नगराध्यक्ष बदलूंक जाय हो प्रॉब्लम जाता. तेंच चलता की हांव पळयतां आतां सांगता हाजेर तुमी फुडें मागीर विचार करून. विजय पळय कोतय नगरसेवक आसलो, हांव नगरसेवक आसलो पयलीं आमदार जावचे पयलीं. आनी जे विचार मांडप आसा ते फॉलोअप करपाचें चीफ ऑफिसर हो नगराध्यक्षाचो सेक्रेटरी. आतां खूब लोकांक खबर ना, सर नगरसेवक येता आनी चीफ ऑफिसराक कॅबिना बसता आनी ताका पांय पडटा नोट्स दिवपाक. सगळें जें काम आसा चीफ ऑफिसर हो केदोय व्हड जालो तरी तो सेक्रेटरी नगराध्यक्षाचो, आनी नगराध्यक्ष कितें सांगता तें बरोवन ताणें काम करपाक उरता. आनी आमच्या काणकोणाक म्हाका खेदान सांगचें पडटा की आमचो मिनिस्टर आसा, मिनिस्टरा बरोबर 5 नगरसेवक आसा, पूण एक फूल टायम चीफ ऑफिसर तो काणकोणा दिवपाक शकना. आनी हें हांवें नोट केलें, एसेंब्ली सुद्दां नोट केलें की आमचो फ्रांसीस डिसोजा महसूल मंत्री नगरपालिकेक चीफ ऑफिसर फूल टायम दिल्यार पेमेंट दिवपाक जावच ना. अरे तूं निराधार हाका ताका लाखान रुपया वाडटा आनी एक चीफ ऑफिसराक तूं पगार दिवपाक ना. ही BJP गव्हर्मेंटा हें सांगपाक जाय ते. हेज्याक हांवें कितें सांगतालें की एसेंब्ली सांगल्या हांव आयकतालो टीव्हीर की म्हणपा लागलो की प्रत्येक नगरपालिकेचे चीफ ऑफिसर सेपरेट दिवपाक गेल्यार तेंगे पेमेंट फारीक करूंक जायना. सेकेंड गोश्ट आहा ते उलोवपाक एक दोन. आनी आज सगळ्यांत मोठें म्हणल्यार तें आमचो कोस्टल एरिया